जेजू ख्रिस्ताच्या कुसात जीवित आणि जीवन ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आणि आमकां सुटका देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो आनी भुरग्यांनो सुमयेच्या जेवणाच्या संभ्रमाच्या मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता। एका मोराची काळजाची जावन ह्या संभ्रमे मिसांत वाणमी वांटली जावया। सुमयेच्या कस्त मरणाच्या गुठांत आमी एक जावया। संवसारी जिविताचे आमचे पैन सुगम करया। जेजूचे कश्ट मरण आमकां पुनर्जिविताचो बरवसो वाडयतात। जेजूचे कश्ट आनी मरण आमच्या जिवितांत जैतेवो जावंक आमकां आदार दितात। ह्या बरवशान हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तुमकां समेस्तां प्रतिनिधी माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतात आनी सुमया जेजूची कृपा मागतात। तांकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता। हे मिसाचें बलिदान फेस्त मिस जावन देवाक अर्गांसान भेटयतात। अनिता डेसा कार्मेल वडो जल्मा दिसाक अर्गांसान मिस भेटयता सुशांत मोंतेरो मिलारमय वडो अर्गांसान मिस भेटयता जसिंतानी शनल डिमेलो वेलंकनी वडो अर्गांसान मिस भेटयता गिलबर्ट मार्टिसनी कुटाम कार्मेल वडो अर्गांसान मिस भेटयता स्टेला पिंटो आनी कुटाम वेलंकनी वडो अर्गांसान मिस भेटयता सेवरीन रॉड्रिगस आनी कुटाम वेलंकनी वडो अर्गांसान मिस भेटयता सेवरीन रॉड्रिगस आनी कुटाम वेलंकनी वडो अर्गांसान मिस भेटयता एवलिन फर्नांडीस आसुमसा वडो अर्गांसान मिस भेटयता एंटनी मिनेजस आनी कुटाम फातिमा वडो जल्मा दिसाक अर्गांसान मिस भेटयता फेडरिक मस्कारेनस मोतिमाय वडो। हे सर्व ते बसोत मागया आम्हा समेस्तां बसोत मागया। जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आस कडून तांच्या बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया।
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्यानो भोव पवित्र हप्तो आमी आराम केला आणि आज तावन बागेवान हप्ते सोत्री दोन सुरू जाता. जेजू आमच्या सोडवणदाराचे जिणयेंतली आमचे सोडवणेची पवित्र गडितां आज तावन आमी नियाळताव आनी संभ्रमताव. हे पवित्र संजेर आमच्या सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो उडास काण हो संभ्रम आमी चलयताव. आयच्या ह्या पवित्र दिसा 3 पवित्र संगती आमी नियाळताव. आमच्या आत्म्याचो पोस करच्याक पवित्र एवकरिस्त घडुल्लो दीस आनी हो एवकरिस्त पवित्र संस्कार क्रिस्ती परजेक तिसपोरते लाभच्याक व्हडदिसो संस्कार घडुल्लो दीस. तशेंच पेल्याच्या मोगाचो उपादेश नवो उपादेश जावन दिल्लो दीस. ह्यो तिनी पवित्र संगती सांगाता घालतना पवित्र एवकरिस्त जाता आनी हो संभ्रम आमी आज संभ्रमताव. एवकरिस्ता मरिफात आपलेंच मांस रगत आमकां दिल्ल्या सोम्याक अर्गां दिताना ह्या जगा पासत देवाक हरसिया आनी सर ह्या जगा पासत ह्या बलिदाना वेळी मागया. पेल्याचे सेवेंत सोम्या परीस आमकांच आमी मोडून एकामेकाचो मोग करून एवकरिस्ताचे व्यक्ती जावया. पेल्याचे पांय धुवन पेल्याचे सेवेंत आमकांच मोडूंक जाय असची कृपा ह्या बलिदाना वेळी जोडून घेवया. मोगळ भाव भयणीनो, आयच्या दिसा 3 संभ्रम आमी चलयताव. पयल्यान पयलें सोम्या जेजू क्रिस्तान एवकरिस्त घडुल्लो संभ्रम. दुसऱ्यान याजकी संस्कार घडुल्लो दीस आमी आचरण करताव. याजकांचो दीस जावन आमी आज संभ्रमताव. तिसऱ्यान सवेचो दीस जेजून सिसांचे पांय धुले आमी एकामेका कलत्या करण्या मुखांतर सेवेद्वारी सोम्याचें जिवीत आमचे ती रुता करूंक सर्गीचें जिवीत जोडूंक जाय आसची कृपा मागोवंक आज आमी आशेताव. ही तिनी संभ्रम चलयतना हे तिनी संभ्रम मुखांतर आमी जेजूची कृपा जोडूंक शकताव आनी आमचें जिवीत संतोशाचें समृद्धीचें करूंक जाता म्हणलें सत आयचो दीस आमकां उगडापें करता. ह्या एका संभ्रमांत इनींग स्वता नियाळून त्या प्रमाणे समृद्धीचें जिवीत रुता करूंक जाय आसची कृपा तेणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. इगडी बोर आमी दोळे दांपया. फाटल्या 40 दिसांतावन आमी केल्ली दंडवणी आमी केल्ले मागणे उपास दान धर्म सगळें आयच्या दिसा आमी समर्पण दिवया. जर तर आमी सूख केल्या वायट केलां जर तर आमी फाटल्या दिसांनी आमच्या जिविताचें परिवर्तन करूंक ना ह्या त्रिदुमाच्या पयल्या दिसा प्रति रितीन आयच्या ह्या मिसाच्या संभ्रम वेळार आमच्या बदकाचें बोगसाणें मागया. दूख धरया आनी एकामेकाचें बोगसाणें मागून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदारा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरू सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं बदकां केल्यान ओमचो अपराध ओमचो अपराध ओमचो बडोड अपराध. ह्या पासत बगे सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांनी बगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करातून प्रार्थना मागता. तकली बगवया देवाची काकूळत देवाची कृपा आमचे तें देवून येवन दी म्हूण मागया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूंक आनी आमची पदकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोवंक.
आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सुनिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तोता सुनिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची कापूस कर तू बापाच्या उजव्या भोसरात आमचे मागणे मानून घे तिच्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया इकडी बोरदोळे दांपी आमच्या गरजांगती ते सवांगती रमी मागे जे कोणा मागतान बस गरजेवंता पिडेस्ता उतर प्रायाच्या भाऊ बहिणी खातीर मागे भोमोगळ बापा आमच्या देवा आप कुशेन मरण सोंक आपणाक पराधीन करूंक वेतोलो त्या संजेर तुझ्या क्लेस पुतान गड नासलेलो मोग दाखोवंक जेजूच्या संगता निमाणे जेवण केलें आनी तें संवसार सरा पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक 3 वर्षी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्यावर त्या गुटांतले तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्या पैकी पयलो जातलो वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो इस्रायलाच्या सगळे परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तलास करूंक जाय एक गरण्याक एक शेळी ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतल्या शेजाऱ्या लागीं मेळोवन ताचे संख्ये प्रमाणे ती वांटून घेवची हर एकलो कितलें खातलो तें पळयोवन शेळी विंसूंक जाय शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नासलेली दादली आनी एका वर्साची बोकऱ्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंशेत ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळ्यांक जिवशी मारूंक जाय उपरांत इल्लें रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी खांब्यांक आनी ताचे वयले पाटयेक तें सारोवंक जाय तेच राती शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय हे परी तुमी तें खावंक जाय तुमच्या कमराक पाटो बांदा पांयांक वणो घाला आनी हाताक एक दांडो घेया वेगीं वेगीं तें खाया सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमची पास्क परब ही ते राती हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशांक जावं मनजातीक
जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी वस्ती करतात ती घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रगत एक कुणास जातलें. तें रगत पळयतास हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. शिवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी उरगांत शिवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी देव सर्वेस्पुरा ताणी म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणे कर्ग दिवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पुराची नांव हांव वागणतलो. आमी उरगांत शिवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांची मरण भोसवादी. हांव तुजो साकर तुजे साकरनी सोपून म्हज्यो सांखली तुवें मोडून उडयल्याय. आमी उरगांत शिवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी उरगांत शिवतावती संस्काराची कास क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सांत पावलून कोरीन घरान बरयल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या झिजून तो बरा दिन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्घा दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सोल्लो. जितले फावटी ते तुमी पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Krista
एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता म्हणटा सोमी, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया, वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसूं. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. पास्क परबे आदी जेजू ओ संसार साणून बापा ससी वेची आपली वेळगडी लागीं पावल्या म्हूण जाण आसलो. संवसारांत आसल्या आपणाचो ताणें मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचे सांजेचें जेवण चलतलें जेजू विस्वासगतान परिधन करीसय म्हूण सैतानान सिमोन इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनान येदळूस गट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवातय पाटी वेता म्हूण जेजू जाण आसलो. देखून जेवणाक तो उठलो आनी आपले वयले वस्तूर काण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटांक बांदलो. उपरांत एका आयदनान उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्रू ससी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय. जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदें सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयचें म्हूण गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सक्कट नांत. आपणा गतान परधीन करतलो कोण म्हूण तो जण आसलो, देखूनच तुमी सक्कट नितळ नांत म्हूण ताणें म्हळें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयले वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी समी म्हूण आपयतात, तुमी तशें आपोवचें तें सारकें. कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी समी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचय. हांवें तुमकां केल्ल्या बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हें भगणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, निमाणो ब्रेस्तरायचो 3 विशय आमी नियाळता. पयल्यान पयलें जेजून एवकरिस्त घडयलो, दुसऱ्यान याजकी संस्करणी, तिसऱ्यान सेवे मोगाचो
संबंध. मगाच्या भाव भयणीनो, हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें निर्गमन पुस्तकांतल्या वचपांत सर्वेस्परा देवान इस्रायल परजे लागीं एक करार केलो आनी त्या कराराचो गुर्त जावन एक जेवण तयार करूंक उलो दिलो. जेवण कसलें जेवण? बेखमीर उंड्याचें जेवण. बेखमीर उंड्याचें जेवण जेवच्याक आनी इजिप्तांत कश्टो नासलेल्या इस्रायल परजेन सांगता मेळच्याक एक करार, वो एक करार, वो एक सल्लो आनी वो एक जेवण. कित्याक इस्रायल परजा इजिप्तांत कश्टो नासली. ताची कश्टाची दूख, कश्टाची बोबाट देव आयकल्लो. ह्या परजेक इजिप्तांतावन आपल्या मायगांवाक आपूण व्हरचें येवचें मैजे मुखांत्र देवान रुपीत केल्लें. शिपण गेल्ल्या इस्रायल परजेक इजिप्तांत सांगात हाडच्याक देव मैजे मुखांत्र ह्या इस्रायल परजेक एक जेवण करूंक उलो दिता. बेखमीर उंड्याची परब म्हळ्यार पुगनातल्या उंड्याची परब. पुगनातल्या उंड्याची परब. आनी ही परब कशी आचरण करी जाय? एक शेळी तालास करी जाय. एक शेळी. ते कुटुंब ल्हान जाल्यार, ती शेळी व्हड आसा जाल्यार हेर कुटुंबा सांगाता वांटून घेवी येते. वा ती शेळी त्या कुटुंबाकच सीमीत पावता तर ती तुमी तयार करी जाय. ती कितली शेळी? ती शेळी दादलो शेळी जावंक जाय. कसलेच आयब नातलेली जावंक जाय. कसली स्पिडा जावं, कसलीच खोरस जावं, कसलीच तिका सिकनेस जावं आसूंक नजो. आपट्ट शेळी आनी ती दादलो शेळी जावंक जाय. म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत ती शेळी तुमी सांबाळूंक जाय. उपरांत नेम्यारलो दिसा ती शेळी तुमी जिवेशी मारूंक जाय. आनी ताचें रगत कितें करूंक जाय? रगत तुमच्या घराच्या बागल्याच्या उब्या आनी आडव्या खुंटाक तें शेणोवंक जाय. आनी उपरांत ताचें मांस कितें करूंक जाय? मांस तुमी कोडू भाजयेन खावंक जाय. कोडू भाजयेन खावंक जाय. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक शेळी, एक कुटुंब. जर तर त्या कुटुंबाक त्या शेळी सड जाता, हेरां कुटुंबां सांगता ती वांटून घेवी येत. शेळयेचें रगत घरच्या दरवाड्याच्या उब्या आनी आडव्या खुंट्याक तेणें शेणोवंक जाय. मांस कोडू भाजयेन खावंक जाय. बकऱ्याचें मांस कोडू भाजयेन केल्यार कितें जाता? बरें दुकरा मांस, बकऱ्या मांस आसतना जर तर काऱ्यातेचें नुस्तें दवरलें जाल्यार कितें म्हणटात? ये बे इतल्या बऱ्या मांसा सांगता पुरा टेस्ट काडची भाजी दवरल्या म्हणटात न्ही की. कोणी पसंत करिनात. पूण हांगासर पळया, मांसा सांगता कोडू भाजी म्हळ्यार एका परजेक एक इशारो. तुमी फुडें सरोंक वयची वाट ती थोडी सुखाची आसतली, थोडी दुखाची आसतली. थोडी सुलभाची आसतली, थोडी कश्टांची आसतली. पूण तुमी दोनांकय तयार जावंक जाय. दूख आनी सुख, कश्ट आनी संतोष, वा तशेंच बेजाराय आनी संतोष सगळें आसतलें. हे सगळें फूड करच्याक तुमी तयार जावंक जाय. देखून मांस आनी कोडू भाजी. संवसारी जिविताच्या पयल्या वेळार आमकां सगळ्यांक संतोष आसा गी ना. कांय थोडे दीस संतोषाचे, कांय थोडे दीस दुखाचे, कांय थोडे दीस आनंदाचे, कांय थोडे दीस रडण्याचे, कांय थोडे दीस कश्टांचे, कांय थोडे दीस सुलभाचे आसात. कश्ट आनी वावंट जिवीत असो वांटो आनी हो धैर्यान आमी फूड करूंक आसा म्हणलें सत ह्या मुखांत्र देव आमकां दिवंक आशेता. उपरांत कितें करी जाय? मांस खावन जालें उपरांत कितें करी जाय? तुमी तयार रावो जाय. तुमच्या पेंगटाक पाटो बांदी जाय. पांयांक वाणो घाली जाय. हातांत एक दांडो घे जाय. बेगीन तें मांस खावन सर्वेस्पराच्या मनाक संभ्रमचें फेस्त तुमी आचरण करून जातस तुमी पळोवन दवरलेल्या त्या स्वरा बरी वा त्या मनशा बरी तुमी आयती रावो जाय. कितें जातलें त्या दिसा? त्या दिसा देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान पाशार जातलो.
पाशार जातलो आनी कितें जातालें हर एका इजिप्त घराच्या हर एका इस्रायल घराच्या हर एका बागल्यांतल्यान तो पाशार जातलो आनी जांच्या दारवट्याक तें रगत शेळयेचें रगत ना त्या घरा भितर देवदूत प्रसार जातलो भितर सरतलो आनी प्रथम मलगड्या चेरक्या भुरग्याक जिवेशी मारतलो पळया आनी अशेंच घडलें देवदूत प्रसार जालो आनी जायत्या इजिप्तांतले मलगडे चेरके भुरगे सगळे मरण पावले आनी कांय थोडे इस्रायल परजेचेय मरण पावले जावंक पुरो कित्याक देवाचें उतर आयकून शेळयेचें रगत दारवटाचेर शेणय नासतना रावलेले जायते जण आसात तांच्या भितर देवदूत भितर इगलो आसतलो आनी त्या प्रथम चेरक्या भुरग्याक जिवेशें मारलेलें आसतलें म्हळ्यार हांगासर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उल्याक फाळो दिनासतना तूं तटस्थ रावन हंकारी रावन गरवी रावन हांव कांय करना हांव म्हज्या इतल्या करता आसता म्हाका कोणें सांगल्यार ताची पर्वा ना म्हाका कोणें सांगल्यार खेर ना म्हणून जर तर तो येता जाल्यार देवाचो देवदूत ताच्या भितरय रिगतलो आनी प्रथम चेरक्या भुरग्याची वेशी मारतलो जो कोण देवाचें उतर खालतेपणान घेता ते मानून घेता त्या प्रमाणे चलता त्या प्रमाणे विधेय जाता त्या प्रमाणे जिवीत रुता करता त्या घरांत देवाचो दूत भितर सरोन कोणाकच नुकसान करचो ना हायच्या पयल्या वचपान पळयलें आमी देव कितें म्हणटा शेळयेचें रगत तुमच्या दारवटाच्या उब्या आनी आडव्या खुंटाक शेणया आनी तुमी बाचाव जातल्यात जायत्या जाणांनी शेणवूं ना इजिप्तकारान मात्र न्ही इस्रायलकारांनी शेणवूं ना आनी तांचें घर दुखाचें जावंक पावलें रडण्याचें जावंक पावलें आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा तूं तें कर हें कर जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय खलतेपणान एकामेकाची सेवा करी जाय खलतेपणान एकामेका जिये जाय जर तर हांव तें करूंक शकना म्हज्या घरांत ती दूख येतलें कित्याक देवाचो दूत म्हज्या घरा भितर सरतलो कित्याक देवाचें उतर आयकना देवाचो सल्लो हांव पाळिना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अशेंच घडलें हांगासर देखून बेखमीर उंड्याची परब सगळ्या मनशा कुळाक सत्र असो संकेत फकत इजिप्तकारांक दूख काडलेले मात्र न्ही इस्रायलकारांकी जर तर देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे जियेना त्या घरांत देवाचो दूत भितर सरतलो आनी तुमचें घर रुदानाचें करूंक शकतलो म्हणल्यार सत हांगासर मानून घेवंक जाय देखून कलतेपणान देवाचें उतर आयकून त्या प्रमाणे तकले बगोवन आमचें जिवीत रुपीत करूंक जाय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता पळया आयच्या दिसा एवकरीस घडिल्लें फेस्त आमी आचरण करता जेजू निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा संजेच्या वखता सिसा संगाता मेळोवन निमाणें जेवण तो करता निमाणें जेवण हे जेवण कित्याक करता तो पळया थंयसर इजिप्तांत इस्रायल घरांनी खेळ्ळो तो सल्लो पोरनो सल्लो बेखबर उंड्याची परब ही परबेचें जेवण पोरनें जेवण पोरनो सल्लो आनी हांगासर नवो मयचे जेजू हांगासर देवान सांगलेले प्रमाणे करिना पूण आपणाचेंच जेवण आपणेच जेवण तयार करता लोकां लागीं जेवण तयार करूंक तो सांगिना वो जेवण खुद आपणेच तो करता आपणेच खुद जेवण तयार करता आनी कितें पळया हांगासर खंयचीच शेळी तो तलाश करिना हांगासर देव एक जेवण तयार करता पयलें देवान मोयचे मुखांत इस्रायल घरा लागीं इजिप्तान जेवण करूंक तयार केल्लें इस्रायल घरांक इजिप्तांत एक जेवण तयार करूंक उलो दिल्लो आनी हांगासर देव खुद्द जेवण करता खंयच्याच मनशा कुळा जेवण तयार करूंक उलो दिना हे नवें करार नवो सल्लो खुद्द एक जेवण तयार करूंक उलो दिता आपणेच जेवण तयार करूंक फुडें सरता आनी आपणेच एक खुद्द शेळी तयार करता कसली शेळी कोणूच न्ही आपणाचो पोत एक दादलो कांयच आयब नातलोलो कांयच पिडा नातलोलो कांयच रोग नातलोलो कांयच पातक नातलोलो कांयच अपराध नातलोलो आपट्ट शेळी 30 आनी 3 वर्सां ती पोसता 30 आनी 3 वर्सां आनी 30 आनी 3 वर्सां पोसल्या उपरांत त्या शेळयेक तो जेवेशी मारता
आणि त्याचे रगत खुर्साच्या उब्या आणि आडव्या कुंट्या क्षणयता आणि जांचेर ती दिश्ट पडता, जांचेर ते रगत पडता, सगळे बाचाव जातले. देखून देखले हांवें उदक देवळाच्या उजव्या कुशीन तावन देवलेले, देखले हांवें रगत जेजूच्या उजव्या कुसळांत तावन देवलेले, जांचेर ते पडले, सगळी बाचाव जाले. कोण कलतेपणान ते स्वीकार करून तयार आसात, सगळी बाचाव जातले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आणि हे जावन आसा एवकरिस्तीक जेवण जेजून आज घडलेले. घेयात आणि खायात, ही मुजी कूड. कोडूबाजी न्ही, कोडूबाजी सांगाता न्ही, हांगासर मुजी कूड, शेळयेचें मांस रक्त सांगाता खावंक उलो दिलो, रक्त सांगाता. पळया, ही मुजी कूड तुमचे पासो समर्पोवची, हे मुजे रगत तुमचे पासो व्हरोवचें. देखून हे मुजे उगडासाक करा. हे मांस आणि रगत तुम्ही सेवा, तुम्ही जेत येल्यात. कशें इजिप्तकारांक थंयसर बेकमर उंड्या सांगता, कोडूबाजे सांगता, शेळयेचें मांस खावंक सांगले. तशें आज जेजू म्हणटा, म्हजें मांस आनी रगत तुम्ही सेवा, तुम्ही जेत येल्यात. आणि कोण पळय भक्तीपणांत ह्या एवकरिस्ताच्या बलिदानान वांटेली जाता, भक्तीपणान ते आज जोडून मान बागोवन ते स्वीकार करता, ते सगळे बाचाव जातले. देखून सा पाऊल कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 11 बोवा पुरब्यान तो म्हणटा, जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी ह्या कालसींतलें पियेता, तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, केस्त खाता आनी पियेता. देखून तो म्हणटा, देखून तुमच्या मदें जायते जण पिडेस्त जाल्यात, जायते जण मरण पावल्यात, जायते जण दुखांत आसात. देखून तुम्ही कितें करी जाय, पाश्चात्ताप पावा, हर एकलो भक्षणे मागा आनी कितें म्हूण समजया आनी ते स्वीकार करा. तुम्ही जेयतल्यात, तुम्ही जेयतल्यात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या इगर्जेंत आमी बोवा पुरब्यान कुमगार घेता, जिबेर भक्तीन घेता, जिबेर पडोवन आमी नमन करता आनी हांव फावो न्हय म्हूण मागता. भक्षणे मागोवन उपरांत जिबेर भक्तीन आमी घेता. बोवा पुरब्याची घडीत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हाचे वरवीं आमची समृद्धी जाता, फिरकजेची वाडावळ जाता. फिरकस कुटुंब एक भक्तिवंत कुटुंब जावंक पावता, भावार्थ आमचो दिसोन येता, जिवाळ जावंक शकता, धरलेली कामां पंथा पावतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी अशें करूंक जाय, अशें करूंक जाय. एवकरिस्ताक फावो तो मान दिवंक जाय, कितें म्हूण समजोवंक जाय. बकरेचो कुडको केल्ले बरी, उंड्याचो कुडको केल्ले बरी, चॉकलेट सेवलेले बरे, वा काही बिस्केट केल्ले बरी आमी खावचो न्हय. ताका फावो तो मान आनी गौरव दिवंक आसा. आदल्या काळार कुमगार शिवचे फुडें एका दिसा उपास करताले, 8 घंटे उपास करताले, एटलीस्ट 1 घंटे उपास करताले. कुमगार शिवच्या पयलें कुमसार जाताले. असले भक्तीपण आजकाल आधुनीक काळार कुमगार कितें म्हूण सवय नासतना चिमटेन धरतात, मुठीन धरतात, हातालान तुवालो, परतून ताजे इड्यांत किरमे काडलेलो तुवालो, परतून कुमगार. पळया, ताका मान ना, भक्त ना, कांय ना, गौरव ना. तशें करूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी क्रिस्तांव न्ही, आमी क्रिस्तांव जावंक दी कितें म्हूण समजून घेवन फावो ते परी तो कुमगार आमी सेवंक जाय. आनी जर आमी सेवंक शकना, आमी योग्य न्ही म्हणल्यार सत आमी जणां जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा, हे म्हजें मांस आनी रगत तुमच्या पासो बरयलेलें, कोणा बसोत न्ही, तुमच्या बसोत. हे म्हज्या उगडासा करा, भक्तीन करा, भावार्थान करा. आचरण मात्र नाही, करूंक आसा म्हूण करनाकात, करतात तर बऱ्यान करा. आनी आमी करून आसाव, देखून आमी संतुश्ट. आनी की आमी ओत्या मोपान ताका मान आनी फावो दिवंक, मान आनी गौरव दिवन सेवंक फावो करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. फकत ह्या देव तेंपलान मात्र न्ही, आमी खंय गेल्यार जंय आमी कुमगार सेवता तो आमी भक्तीन सेवचे प्रयत्न करया. आनी खंडी देवाची आशिर्वाद आमकां लाभतली. दुसऱ्यान आयच्या दिसा याजकी संस्करणेचो दीस आमी आचरण करता. हांगासर आसलो उंडो आनी वायन जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलचे जाल्यार याजकांची गरज आसा. जेजू जेवणार आसतना हो आदेश दिवन धर्मदूतांक ताणें अधिकार दिलो आनी जेजूचे मांस आनी रगत तें करून हेरांक वांटूंक ताणें आदेश दिलो. हें म्हज्या उगडासाक करा ह्या फुडाय. आनी तो वळताना आज पर्यंत पवित्र सभा हे उगडासा करून आसा. एक याजक म्हळ्यार कोण? हे याजक म्हळ्यार देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. एक याजक देवा आनी मनशा मदली निसण. लोकां लागची दानां घेता, देवाक भेटोवन दिता. लोकां लागची मागणी आरयता, देवाक समर्पण दिता आनी देवाची बेसांवां लोकां परत जोडून दिता. हो याजक, हो संस्कारलेलो याजक, संस्कारलेलो
ताचे हात माकलेले खंय तावन तो आयलोलो तो लोकां तावन आयलो लोकां मदलो लोकां खातीर वयर तावन जोडलेलो न्ही उडासोरी जाय हे याजक जावन याजकी दिक्षा मेळ्ळी म्हणटा तो रुपांतर जायना वा तो संपूर्ण बदलावण जायना कित्याक ह्या कुटुंबां तावन आयिल्लो खंय तरी सोडवणें आसा पण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तो मागलेलो तो आशिर्वादीत केलेलो तो समर्पीत केलेलो तो कोणी जावं ताका आमी फावो तो मान आनी गौरव दिवंक आसा कित्याक तो देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ देवा आनी मनशा मदलो तो निसण देवा लागीं आमकां वचूंक देवा लागची बेसांवां जोडूंक आमकां तो खरान जाता आज आमचे जिवीत सगळे ह्या जगाचे बोवारी आसा जल्मताना भुरग्याक ह्या जागा सरशी हाडटा आनी कांय इल्लीशी प्रायवंत भुरगे जाताना ताका हुकमाराक ह्या जागे सरशी हाडटा उपरांत कांय तरी काजर जाताना ह्या जाग्यार सरशी येता कांय पिडास्त जाताना पिडेस्त जाताना मागणी दिवंक संस्कारणी दिवंक आमी ह्या जाग्यार सरशी हाडटा कांय आमी निके पिल्ल्या वेळार ह्या जागी आमकां भोव गरजेचो आमच्या जिवितांत जल्मातावन मरा पर्यंत एक याजक आमच्या जिविताचो वांटो म्हणलें सत आमी विसरनाये आनी खंडीत म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो हे याजक देवाची बेसांव आमकां जोडून दितात देखून याजकांक आमी मान याजकांक गौरव याजकांचो मोग निरंतर आमी करूंक जाय ह्या मुखांतर सोम्याचो मोग करून आमी शकतल्यात थोडे शास्त्री थोडे फरिजेव सोम्याचो मोग करूं सोकोनात ते शास्त्री आनी फरिजेव देव ते जेजू वयर द्वेश दवर नासलेले पूण तशें आमी जावंक नजो आमी कलतेपणाचे बळेपणाचे सोम्याचे शिपाय सोम्याचे सीस सोम्याच्या ह्या जागाचो मोग करचे आमी जावंक जाय आधुनीक काळार याजक मस्त उणें जाल्ले दिसून येतात आदल्या काळार याजक मस्त आसले दिसून येतात ताका कारण आसा आदी मस्त ह्या जागा आसले कित्याक कुटुंबांत मस्त भुरगीं आसलीं आतां भुरगीं उणी जाल्यात कुटुंबांत याजक उणें जाल्यात पयलें क्रिस्ती लोकी मस्त उणो आसलो आतां क्रिस्ती लोकी मस्त चडल्या फिरगोज्योय मस्त चडल्यात अशें थंयसर याजक उणें जाल्ले आमकां दिसून येतात कांय कुटुंबांत आतां मागणें इल्लेशें तवळच्या काळार मागणें चड आसलें भक्त चड आसली हें पळोवन आपणाच्या भुरग्यांनी पाद्र्याप जाय जाय सिस्टर जाय जाय म्हणून चिंगून आपणेय पाद्र्याप जाय जाय म्हणजे दोन जायते जाण पाद्र्याप जावंचेले आसले आधुनीक काळार प्रगती बदलल्या संवसार बदलला संवसार विस्तार जाला संवसार एडवान्स जाला अशें आसतना कुटुंबां ल्हान जाल्यांत कुटुंबांत भुरगीं एक दोन जाल्यांत अशें आसतना ह्या जग जावंक फुडें सरचें इल्लें उणें ताचे मात्र न्ही आधुनीक काळार ह्या जगाचे कार्य वत्तडाचे टेन्शनाचे आनी जायते जाण ह्या जग विशांत शिनू सारतात पाडू सारतात हें आयकूंक थोड्यांक बेजार जाता देखून हांव ह्या जग जायना म्हणटले आसात जायतीं कारणां आसात पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां ह्या जगाची गरज आसा ह्या जग ना जाल्यार हो संभ्रम चलोवंक आमकां जायना एमिसाचें बलिदान भेटोवंक जायना कुमसार आयकूंक जायना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हें उत्तर धरूंक जाय देखून ह्या जग संवच्याक आमी भुरग्यांक प्रोत्साहीत करूंक जाय आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांचो संख्य वाडोवंक जाय ह्या मुखांतर कांय देवापणी फुलोवच्या दिशेन आमी प्रयत्न करूंक जाय देखून लग्नाच्या संस्काराच्या दोतोरने वेळार इसाचे सवाल आसा तुमच्या जल्मल्ल्या भुरग्यांक पवित्र सभेक म्हणयारी जावंक ह्या जग वा धर्म भाव भयणी जावंक तुमी पाठिंबो दिवंक जाय तयार आसात न्हू आमी तयार आसा म्हणटा त्या दिसा मात त्या सवालाक जाप दिवन उपरांत ते सवाल उडासत उरना तशें जावंक नजो ही जबाबदारी देखून ह्या जग वयतन पडनात वा फॅक्टरींत किरलानात वा फॅक्टरींत रुता जायनात कुटुंबांत येतात देखून तुमचे मदले तुमी विसरून धाडूंक जाय देवा हुजीर लोकां खातीर देवाची बेसांवां जोडून दिवचे खातीर ह्या जग भोव गरजेचें देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्या जगाचो दीस आचरण करतना ह्या जगां खातीर मागया जायते जण ह्या जग मिसांवठ्यांनी वावर करतात जायते जण ह्या जग विविध संस्थांनी वावर करतात उत्तर भारतांत आनी खंय खंय कितलेशे कश्ट आसात ह्या जगांक कितलेशे कश्ट दगदवणी आसा कितलेशी खरांदाय आसा कितलेशें टेन्शन आसा हे सगळे फूड करून ते वावर करतात जाल्यार आमच्या मागण्याचें बळ देखून आमी तांचे खातीर निरंतर मागूंक जाय म्हणल्यार सत आमी मानून घेवंक जाय तिसरें सेवेचो वावर आतां थोड्या घडयान तुमी पळयतात पायदूंची सेरेमनी ही सोम्यान केल्ली सोम्यान देवाच्या पुतान सर्गा संवसाराच्या धनयान सैमान तो देव तरी त्या समाज संपणा लब्ध रावंक ना ताणें गुलामाचें रूप घेतलें देखून ताणें 12 जाणां शिसांचे पाय धुले आनी कितें म्हळें कितें हांवें तुमकां केलें तें तुमी एकामेका करूंक जाय एकामेका पाय म्हळ्यार कितें पाय म्हळ्यार मनशां कुडीस असो एक निमाणो एक वांटो म्हणटात एक बरो म्हणनात पांयेन गुड्डोवचें देखून बसर वेतना ट्रेनर वेतना हेणे तेणे वेतना कांय पांय लागलो जाल्यार आमी कितें करता
चढवत आमच्या क्रिस्ती भाव भयणी आपटतात आणि मग करतात अशें करतात. कोणूय जावन ददलो जावन स्त्री जावन ती अशें आपटतात. म्हळ्यार पांयान चिल्लूचें, पांयान गुड्डोवचें आनी पांयान कटोवचें तें कोणाकय पसंद ना. देखून कित्याक देखून तसले अपवित्र म्हणलेले पांय जेजू धुता जाल्यार पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितलो कलतो तो जाता. आज एकामेकाचे पांय धरचे म्हळ्यार कोणूय पांय धरून तयार आसा ते बिलकूल तयार ना. चूक केल्यार पांय धरना. हांव कित्याक पांय धरता, पांय कित्याक धरता म्हळ्यार पांय म्हळ्यार तितले ससारायाचे सुमारायाचे म्हूण चिंचे मनशांनी. पांय म्हळ्यार तितले ससारायाचे तितले सुमारायाचे कोणीय दवरूंक तयार नात. त्या पांयान खोटयले कोणीय घेवंक तयार नात. आज कुटुंबांत तशेंच भाऊ भयणीचे पांय धरून तयार आसाय, भयण भावाचे पांय धरून तयार आसाय. घोव बायलेचे बायल घोवाचे पांय धरून तयार आसा ते नात. म्हळ्यार कलते जावंक तयार नात, बागोवंक तयार नात. हट्ट जिद्द राग द्वेष हे सगळे आसा. देखून ते जेजू म्हणटा ते सक्कड सांडा, ते सक्कड सांगा. एकामेकाचे पांय धरा, एकामेकाचे पांय धरा, बक्षणे मागा, एकामेका सेवे साखरेच्या स्पिरितान जियेया. पळया आमी वर्साक एक फावटी ह्या हांगासर पांय धुता न्ही न्ही आमचो प्रधानमंत्रीन थोडे पांय धुल्ले आसात. पूण आमी काही मणी पांय धुल्ले आहात की काही पिडेस्तांचे पांय धुल्ले आसात कोण ना. न्हाणयतना ह्या भुरग्यांचे पांय धुल्ले आसात कोण ना. कोणी मणी पांय धुल्ले आसात की कोणी म्हणी पांय धुवंक येता जाल्यार कालां करता पिशे सुरू जालां की म्हणटा काही थोडी वा कोडे कांय थोडी सोडची नात, कांय थोडी धुवंक रेडी जावची नात. पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगास उद्देश कितें म्हळ्यार तुमी घरा वचून एकामेकाचे पांय धुया म्हळ्यार प्रॅक्टिकली वचून धुया म्हण न्ही. बघा एकामेका कलते जाया. तुमी सूख केलें जाल्यार एकामेकांक बक्षणे मागा. काही तुमचे राग आसा द्वेष आसा जाल्यार बक्षिया, सोडदोड करा. एकामेका संगता जियेया, एकामेकाच्या सेवे साखरेच्या स्पिरितान जियेया. सेवा करा, सेवा करा. आज कुटुंबां सेवा करूंक फाटी सरता. काही भलायकी वो नासता पर्यंत तो म्हज्या मोगासो जाता. जर तर तूं पिडेस्त जालो, पिडा आयली तो म्हाका नाका जाता. ताची सेवा करची कोणें? देखून आमी दुसऱ्यांक दवरता वा भायर दवरता, आसऱ्यान दवरता आनी खंय खंय दवरता. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी आमकां सेवा करूंक जायना. थोडे फावटी म्हाका थांग ना जावंक पुरो, म्हजी भलायकी ना जावंक पुरो, ह्या घरान जाणा ना जावंक पुरो, थोडे बरी बरें मन ना जावंक पुरो कितें करूंक. देखून जेजू म्हणटा ना ते बरें मन रिता करीसय, बरें मन उता करीसय. पेल्याची सेवा साखरी करच्यान तुमी फुडें सरसय. तवळ कितें जाता, तवळ तुमी देवाच्या कुशेकाल जेवंक शकतात. देखून जेजू म्हणटा कोण ल्हान जाता तो वर्तो जातलो, कोण कलतो जाता ताका वर्तो करतले. एकामेकाचे पांय धरल्यांत, एकामेकाचे पांय धुल्ल्यांत आमी वर्ती जाता म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. जेजून तेच पांय शिसांचे धरले आनी जेजू ओर्तो जालो ताका ऊंस उबारलो बागवळ जाय म्हूण हर एक दिंबी ताच्या नांवान. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज ह्यो 3 संगती आमी नियाळतना पयल्यान पयले एवकरिस्ता फोव तो मान दिवया, गौरव दिवया. हे कितें म्हूण समजोया. ओट्रासी येवन एवकरिस्तान बलिदानां जावन अर्ध्या मिसार येवन थोड्यांनी अर्ध्या मिसार येवचें आसा. थोड्यांनी अर्ध्या मिसार भायर वचून उलोवन फोनार उलोवन परतून येवन कुंभार काडूंचे आसा. ना 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 तशें करूंक जायना. सुरू नाकेर पर्यंत कितें म्हूण समजून आसतना घेवंक वचनाकात. देखून फोव ते बरी कुंभाराक फोव ते बरी फोव तो मान दिया, गौरव दिया आनी फोव ते भक्तीन तो सेवा तुमी चेतल्यात. दुसऱ्यान ह्या जगाचो मोग करा, ह्या जगा खातीर मागा, ह्या जग जावच्याक तुमी सहकार दिया, फुडें सरा आनी ह्या मुखांतर सोम्याचें जेवण निरंतर मुंदान वचोवंक तुमी कारण जातल्यात. तिसऱ्यान सेवा साखरेच्या जिविता मुखांतर सोम्याचो मोग प्रसार करा. सेवे साखरेच्या जिविता मुखांतर सोम्याचो मोग प्रसार करचो उजवाड जाया, संद्र जाया, थारां जाया. ह्या मुखांतर सोम्याचें पास्क परब, सोम्याचें पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आमचे मदें सदांच उरता जावं दी म्हणून आमी मागया. तसो सोमी जेजू क्रिस्त ही सगळी आमकां देख दिलोलो आमकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागया. आमेन. आतां पांय धुवची सेरेमनी. एजक आपले वयले वस्तूर कान दवरून तुवालो पेंगटा बांदून आयदनान उदक घेवन सिसांचे पांय धुता. नमेरलेल्या 12 जाणांनी
तांकां आमानात कर दवरलेली बसका घेवची. जेजू कलतो जालो आनी म्हणालो, हें तुमी करा म्हज्या उगडासा. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. जेजूची ही देख घेवया आनी कलते आमी जावया. ह्या वेळार गावया आमी गीत. Come,
उभी रावया. आमची मागणी, आमची गरजो, आमची आशा सर्गींच्या बापाच्या पांयां धडा आमी समर्पिया. व्हडा विश्वासान व्हडा मोगान ह्यो क्रिस्ता फोव तो मान दिवं, ह्या जगा खातीर मागोवं, ह्या जगांक सहकार दिवं, ह्या जगाच्या देण्या खातीर गां दिवं, सगळे सक्रेच्या जिविता मुखांत सोम्याचे साक्षी जावंक जायची कृपा देणी ह्या मागण्या मुखांत जोडून घेवया. सर्गीच्या बापा, पापा साहेबाक, सर गोवळी बापांक, याजकांक तशें धर्मिकांक येवकरिस्ता मरिफात जेजूच्या संगातपणान तशें इश्टागतीन बरिल्ली जिणी जियोवं आनी देवपर्जेक प्रेरण जावं तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सर फुडाऱ्यांनी जेजू सारखे सेवेच्या मनोभावान बरोवन निस्वार्थपणी लोकांचे बरेपण आशेवन तांची सेवा करचे बरे म्हूण तांचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सुमेस्त भवार्थांनी तांच्या भवार्थी जिवितान येवकरिस्तांतल्या तुज्या पुता भेटोवन येवकरिस्त व्यक्ती जावन सेवेच्या जिणी मोरिफात तुज्या पुता जिजून दिल्लो नवो उपादेश जियोवंक प्रयत्न करीशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी येवकरिस्ताची पवित्रपणाची ग्रेस्तकाय समजून उर्बेन येवकरिस्तान भाग घेशें तुजो आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सोर पिडेस्त आनी प्रायस्तांक कुडयेंत मेची भलायकी आनी घटाय लाभय. तांकां पिडे शिडे तशे एकसुरपणा वेळी येवकरिस्ताचो सुमी आदार जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी मिसाच्या बलिदानान संपूर्ण आनी क्रियाळ रितीन भाग घेवंक तशेंच दिसपडत्या जिवितान येवकरिस्ताक साक्ष दिवची कुटुंबां बांदूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे धांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. हे कोणा मगदान बसयलां सुडास कडया तांच्या बसोत आमी मागया. मध्यम मुखांतर हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व पिडेस्त उतरप्रायेच्या आनी विविध कश्ट संकश्टां वळून चल्ल्या भाव भयणी खातीर भक्तिकां खातीर मागया. येवकरिस्ता फोव तो मान दिनान तसल्या भाव भयणी खातीर, ह्या जगांक गौरवान चलयनान तसल्या भाव भयणी खातीर सेवा साखरी करूंक फाटीं सरतात अंकरान गर्वान भरलेल्या सर भाव भयणी खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी दयेन तुका भेटोवन दिता. तुज्या पुतान सैमान तो देव तरी त्या समाज संपूर्णाक लब्ध रावूंक ना गुलामाचें रूप घेतलें आनी ह्या मुखांतर मनशा कुळाची सेवा केली. तसल्या प्रेरणांत आमी बरोवंक असली सेवा सक्री करूंक ताच्या कुडी रक्ता फोव तो मान दिवंक ताणें नेमलेल्या सकांक गौरव दिवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक जमो कर ना पुरुशां वारयेवचें. को हाड
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देव बाप्पा मानतात असलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या नक्क्या सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. भोव कोनवळ्या बापा आमच्या देवा, कुर्सार आपलो जीव दिवन दाखोवंक वेतालो तो उतरावर तो मोग तुज्या पुता जेजून ह्यो भोव पवित्र राती संस्काराच्या रुपान आदी फुडेंच हाजीर करून दाखयलो. गोवाचो उंडो आनी दाखांचो वायन तुका भेटोवन आनी तें बदलून आपल्या काळजाच्या परमीत मोगान आपली कूड आनी रगत ताणें तुका भेटयली. ताची आतां आज्ञा पळोवन आनी तुज्या मोगाच्या सगळ्या उपकारां पासत भोग करन ह्या संस्कारान जेजून दाखयलेल्या प्रिती मोगा पासत तुका दिन वाचून निमाण्या जेवणार ताणें भेटयलेलें बलिदान आमी तुका समर्पितां. तें तूं दयेन मानून घे, त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो कोरो याजक निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दिमीक साध्य जाल्ली दिमीकाला साध्य जाल्ली नातल्यार उबे रावा भक्तीन ह्या रितींत आमी वांटेली जावया. असल्या दिनवाशी काळसान भोव दयाळ बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यांत ती तूं मानून घे. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण कलतेपणी आमी मागता. तुजे कतोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. आख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी भेटयता ती तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पासत, पिटर पॉल आमच्या गुवळी बापा पासत आनी धर्मदारांनी परगटलेलो तसो खरो भावार्थ सांबाळतले आनी शिकयतल्यां पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेती भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ
आमचो बाबार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सस्नाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूंक हें बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी थारण आम्हा समेस्तां लाभच्याक ते आमी तुका समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी भोव पवित्र ओ सांज संभ्रमता. ह्या संजे आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत परधीन जालो आनी त्याच देवा आनी स्वामी जेजू क्रिस्ताचे सदांच अंकार माया मरयेक आमी भक्तीन वंदयता. तेच परी तिच्या पती भगे जुजेक भगेवन पेद्रू आनी पावलो आंद्रे जाकोब जुआंव थोमास जाकोब पिलीप बार्तोलेमो मातेव सिमांव आनी तद्देव लीन क्लेत क्लेमेंत क्लिस्त कार्नेल सिप्रियन लॉरेस क्रिसोगन जुआंव आनी पावलो कोस्म आनी दामियांव ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षींक आनी सुमेज तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदयता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा ह्या तुज्या मणियऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आमचे आपले कुडीसो आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या सिसांनी ते भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्तकाय आमकां दी. सासनाच्या केस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मोदें आमकां देन आयक. देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता सगळें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमचे आनी समेस्त मनशाच्या सोडवणे पासून कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. घंट मारची नाका. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नवे आनी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartas gutu pergetuya बापा आमी तुजे मर्यादे आनी तुजे परसा तुज्या पुता आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या कश्ट मरण असो पुन्हा जिवंतपणाचो निसर्गा सडण्याचो भक्तेपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या साहित्य देण्यांतली महिमे वंदे आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपण बली ओ जिवीत सोंड आनी सोडवणेची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या नितीवन साकरा बेलाची देणी भवर्तांच्या बापा अब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्कीदेजकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानू. सरपदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सरकार तुजे मुखार व्हरूं म्हूण आमी कलतेपणी मागता. अशें हे वेदे वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या
ची भाऊ भयणीची काकुळट कर. बावर्ताची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यान आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या समेस्तां तुज्या गोपान उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमच्या पातकां तुज्या आगणेंत काकुळ तुजे विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवंक नाका, पूण आमची पातकां बोगूस आनी सुवांव स्तेपन, मतियस, बर्नपस आनी ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्षकांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यान तूं एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या समय वरवीं ताचे वदेशीन तूं सर्वेस्परा ह्यो सो बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आजनामोतीन दवरना. ताणें शिकयलेल्या मागणे भक्तीन सांगता मागता आसतना येवकरिस्ता फोव तो मान येजकांक उत्तेजन सेवा सक्रेसो वावर संतोषान करूंक जाय अशी कृपे देणे निरंतर आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तळणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. देखुणे जिवितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेने सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर्सला येताय ससनाच्या ससना. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. माया मोगसो सेवेसो गुर्तू जावं संतोषान एकामेकाची तोंडां पळोवन एकामेकाक शांती पटोवया. पळया इसवन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरोवन मनशा कुळाक देवाची सोडवण फोव करचे खातीर आपलेंच मास आनी रगर आयचे दिसा निमाण्या ब्रेस्ताराचे दिसा सिसा सांगाता वांटून घेतलेली ताच्या उगडासांक करूंक फरमायलेली भक्तीन हो संभ्रम आचरण करूंक ताच्या कुडी रक्ता फोव तो मान दिवंक आमकां प्रते रितीन आपोवणी दितात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडां रगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं. आमेन. तेकन बसया. मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र कुमगार आमी सेवचो वेळ जेजूचे मास आनी रगत दोनूय रुपार आमी सेवतांव. मास आनी रगता रुपार सेवतांव. भक्तीन तुमी येवचें. 8 कडे कुमगार वांटाव कित्याक 8 कडे मात्र आयदनां आसात. 8 कडे कुमगार वांटाव एक जाग्यार एक कुमगार वांटलेलीं आसतात.
भक्तीन तुमी येवचें क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हणून तुमी म्हणचें कुमगार म्हणटल्यांनी इफ यू डू नॉट नो इन कोंकणी से इन इंग्लीश द बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट ओके व्हडल्यान सांगचें आनी तुमी सगळ्यांनी आमेन म्हणचें भक्तीन कुमगार तुमी जिबेर सेवचो सकाळ सेवा कुमगार म्हणटे लागीं विनंती आसा फॅनाच्या वाऱ्यार कुमगार उबोत हात धरून सांबाळन कुमगार वणसो नाजाल्यार एक गटी बरो फॅन बंद केल्यार व्हडणी पण तुमी भक्तीन कुमगार वणसो कित्याक आयदनां ही उतड आसात उबनांतले बरी तुमी सांबाळचे भक्तीन कुमगार सेवा आनी सोम्याची कूड रगत आज तुमच्या जिवितांत येदूच काही तृप्ती हाडून दी म्हूण मागा So
मोगाच्या बाबणीनो इदळ सांगले प्रमाणे आम्ही क्रिसमाच्या काळार त्याग उपास करून मागण्यार दान करून उरलेले भक्तीक दान आतां आमी जमयतल्या हे दुर्बळ्या कुटुंबाच्या गरबांच्या वावराक आमी वापरतल्या उदार मनान कुमो करूंक दान दिवंक उलो दिता हे मुखांतर जायत्या जाणांक आमी आशिर्वाद जावंक पावतल्या ह्या संदर्भात नेमेरेल्या संध्यांनी हांगासर 3 गडे हांगासर 6 जाणांनी 3 गडे 3 जाणांनी उबे रावचे ह्या वेळार हांगासर आमी जोगते गीत गावते. प्रार्थुया. भूमोगळ बापा आमच्या देवा, निमाण्या जेवणार जेजून आमच्या मोगाची निमाणी आणि सदां उरपी कुणा कशी आपली कूड आणि रगत सिसांक दिली.
आनी त्या आत्मिकणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्या सजेवणांत हे भोव पवित्र सांजेर आमी दिनवासी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमच्या जिणेन दिसान दीस अदीक व्हड्या जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आभास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची साखरी ह्या सांजेच्या संभ्रमाचो बळटा तसलो फळ जावं म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नेगडी बरोबर बसया. मोगचनो तुमकां समेस्तांक हेच्या सुम्या जेजूच्या जेवणाच्या परबेचे संभ्रमाचे परबी पटयता उल्हास पटयता आनी तुमकां समेस्तांक सुम्येच्या जेवणाच्या फेस्ताचो उल्हास अभिनंदन पटयता आनी सुम्या जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाई निरंतर तुमचे थंय आसूं दी म्हूण मागता. तुमकां समेस्तांक हांव ह्या संभ्रमाचे उल्हास पटयता. माध्यम मुखांतर हो संभ्रम चलयतल्या समेस्त भक्तिकांकी ह्या संभ्रमाचे उल्हास आमी पटयता. हेच्या देस्तुतेंत भक्तीन तुमी वांटयली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पटयता. भोव शिस्तेन भक्तीपणान तुमी मिसान वांटयली जाल्यार ह्या व्हडल्या विशाल मंडपांत ही गरजे बरीच तुमी भक्तीन ह्या संभ्रमान वांटयली जाल्लें खंडीत तुमकां देवाचे आशिर्वाद आनी आशिर्वाद सदांच तुमचे ते आसूं दी म्हूण मागता. आयची देवस्तुती चलयल्या समेस्तांक देवस्तुती आयोगाक तशेंच 12 अपोस्तलांक वेदीची सेवा केल्ल्या अल्तार भुरग्यांक अपुर्बायाचें गायन केल्ल्या गायन मंडळीक सकाळी वाड्यावार 5 जाणां येवन तशेंच सर्तीक येवन गडयेन वावर केल्ल्या समेस्त वाड्याघरांक उरकारांक फिरगस गोळी परिशदेच्या संध्यांक उपाध्यक्ष एडवर्ड सिरावो कार्यदर्शी लॉरेन्स अनिल डिकुन्ना एकीस आयोग संचालक राजेश डिसोजा आनी सर्वांक देव बरें करूं. अल्तार वेदी अपुर्बायन सजोवन विशेवाचे अल्तार तयार करून शंगर येयल्या तिनी कोमेंताच्या धर्म भयणींचो प्रतिनिधीन सिस्टर मेबल सिस्टर एन्सिटा लेंडी सिस्टर सुनीता आनी तांकां संग दिल्ल्या समेस्त धर्म भयणींचो आनी वॉट्सॅपर सिस्टरांचो कळजांतल्यान उपकार भोगता. तशेंच तांकां सांगा दिल्ल्या फिरगस घरांचो उपकार भोगता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आयच्या संभ्रम मिसाचे सहबटवणी गेल्ल्या मनादी बाब रॉबर्ट क्रास्ता तशेंच मनादी बाब दीपक नरोना तुमकांय कळजांतल्यान देव बरें करूं. लयसूम केल्ल्या भाऊ अनुपम फर्नांडीस तशेंच ताच्या संगत्याक कळजांतल्यान उपकार भोगता. तांकां सांगा दिल्ल्या समेस्तांक प्रिन्सनाक मालवीक आनी समेस्तांक देव बरें करूं. पयल्या निमाणो शुक्रार सकाळी 8 वरार कुर्सावाट आसा. सर्वांनी ह्या कुर्सावाटेन वाठारान जावच्या कुर्सावाटेन वांटयली जावंक सुमेच्या कश्टा मरणान वांटयली जावंक तुमकां उलो दिता. आस्तावन पास्कांच्या जागरण्याच्या महिमा गांवच्या पर्यान आस्तावन पास्कांच्या जागरण्याची महिमा गांवच्या पर्यान आज महिमा लास्ट जालें तवळ गांठी मारल्यो उपरांत गांठ बंद आनी पास्कांच्या राती महिमा जाताना मात्र घंटी उक्त्यो जातात खंयचीय कांपीन वाजता. देखून असो संकेत कितें म्हळ्यार अख्ख्या संवसारार शांत आनी शब्द. कित्याक देवाचो पूत मरण पावलो घडी आमी आचरण करतना तो एक नियाळ तो एक विळाप तें एक रुदान आमचें तें आसूंक जाय. देखून आज तावन परवां शेनवारा रातींच्या मिसा पर्यंत आमी उलोवचें इल्लें उणें करी जाय. हांसचें इल्लें उणें करी जाय. टीव्ही पळोवचें मोबायल पळोवचें उणें करी जाय. संतोशाचीं पकणाचीं उतरां उलोवचीं आमी उणें करी जाय. सुमयाचें धन मन नियाळना सुमयाचें क्रिस्त आटाविटें नियाळना सिंथमेंतांनी आमी रावत जाय म्हणो असो संकेत. देखून तुमचे लागीं विनंती आसा आज तावन परवां पर्यंत दादोसकायचीं कांय इल्लीं उतरां भितर दवरना. खुशाल करचें जोक करचें मजा करचें इल्लें भितर दवरना. कशें एका मरणाच्या कुटुंबांत मरणाच्या घरांत कशें मौन वातावरण आसता तसलें वातावरण भक्तीचें वातावरण रुता करूंक जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता.
फाल्यां सकाळी 6:30 दनपारां 12 वरां पर्यंत विशवाच्या अल्तारी लागीं येवन मौनपणी मागणें करूंक तुमकां अवकाश आसा. परगट रितींनी मौनपणी येवन मागणें करूंक तुमकां अवकाश आसा. फाल्यां उपास रावोंक आनी मांस मासली खायनासतना रावोंक तुमकां कायदो आसा. ताचे संगी मौन रावोंकय तुमकां विनंती आसा. कुर्सावाटेच्या भक्तीपणाक व्हड संख्येन येवंक परत तुमकां विनंती करता. कुर्सावाटे वेळार कुरीस 14 कडेन आमी लायल्यात. उपरांत एक कुरीस व्हड कुरीस आसा तो हर एका वाड्याच्यांनी तो कांद मारूंक आसा आनी हर एका वाड्यान कोणें कुर्सावाट बरोवन करेक्शन केल्ली आनी करेक्शन केल्ली आसा तांणी ती कुर्सावाट सुडाळ वासूंक आसा. देखून तुमी वेळार हजर आसचे. शेनवारा सांजेची देवस्तुती 7 वरार सुरू जाता. ताची मांडावळ गलच्याक वाड्यातावन 5 जाणांनी शेनवारा सकाळी 9 वरार हांगासर येवंक विनंती. आज विशेवेच्या अल्तारेक जायते जाणांनी फुलां दिल्यांत. आबोली संगता कळे दिल्यात. व्हडा संख्येन तुमी दिल्यात आबोली. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पळयता. देव बरें करूं म्हणटा. शेनवारा सांजेच्या देवस्तुतेक आबोल्यांची तशेंच चडी संख्यान कळ्यांची गरज आसा. उदार मनान पास्काच्या संतोशाक संभ्रमाच्या जिवंतपणाच्या परबेक ह्या फुलांक म्हणजे कळे आनी आबोली व्हडा संख्यान तुमी हाडून दी जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. मुर्तमाच्यो वाती येवच्या शेनवारा जागरणेच्या मिसा उपरांत आमी वणटा. आतां मिसा उपरांत थोडो वेळ सक्रामेंताचें आराधन आसा. सगळ्यांनी आराधना रावचें आनी सुमयेचीं बेसांवां जोडून मौनपणी तुमी घरावेचें. भुरग्यांक रजे शिबीर येवच्या मंगळारा आनी बुधवारा आसा. सकाळी 9 तो दनपारां 1 वरां पर्यंत जेवण सगळें संपतलें. ब्रेस्तार दिसा एका दिसाचें पिकनीक आसा भुरग्यांक. सेंट जॉन्स वॉटर पार्क मियार थंयसर आसा. देखून सर्वांनी भुरग्यांनी येवचें. 25 तो PUC पर्यंतल्या प्रस्तुत 5वेच्या आनी PUC वेच्या भुरग्यां पर्यंत हे हांगासर शिबीर आसा. हे शिबीर म्हणून उरतात नेल्लेकार फिरगेजीचे विकार तशेंच मनादी बाप दीपक नरोना तशेंच जायतीं सिस्टरां आसतलीं रिसोर्स पर्सन येतले आनी ह्या शिबिराक वर्त्या मापान कुमक करूंक आदार दिवंक दान दिवंक तुमकां विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. सक्रामेंत आतां विशेवाचे अल्तारीक व्हरतात आनी आल्तार रिती करतात. ह्या भक्तीक पुरशावान आमी भक्तीन भाग घेवया. मुखार कुरीस आनी वाद धरलेले आल्तार भुरगे. तांच्या फाटल्यान दुंपेली आनी आल्तार भुरगे निमाणे पवित्र एवकरिस्त घेवन येजाक. ह्या वेळार गावया आमी गीत गातून जिबे.
पासून मुनीस झालो आपटम कर कुशीसो आपल्या मोदे बघून गेलो शिमटावन शिवजतासो चिनी शेकी काबार केलो दाखोन बिची मुकासो इमान्यात्या राती जेवणा बारामध्ये बसोली कायदो पाळून शेळी सेवकस हाती गुंडो घेऊन आशीर्वादीन सोमीशी सांग म्हणता आपल्यास आताही सासनी सकतो सदन एका मुंडो मासान बदलता कासी तो दाशारसू क्रिस्तारक जावन पावता विश्वांक कळानासले बघता बाबातान माती जाता मोगाचनो मनशाकुळाच्या सडवणे खातीर ह्या संवसाराक आयिल्लो जेजू मनशाकुळाच्या खोटेपणाक लागून निरंतर कश्टालो तरी आपले मिसांव विश्वासपणी जारी केले संवसाराच्या खोटेपणा विरोध झुजून आपलो मिसांव वावर करूंक जेजून वापरले बळदीक आतेर मागणे जावन आसा देखून आपल्या शिसां सांगता एवक्रिस्त घडल्या उपरांत जेजू गेत्सेमनी मळ्याक वचून फाल्यांच्या दिसा आपल्या जिवाचें बलिदान पेटोवच्याक मागण्यान देवा संगी एक जाता जेजू संगी आमी त्याच गेत्सेमनी मळ्याक रिगया आनी जेजू संगी जागरण करून हो वेळ मागण्यान करसिया सोम्या जेजू तुझे संगी आमी ह्या घडये गेत्सेमनी मळ्याक रिगता आनी तुजे सांगता रावून तुजे संगी मागण्याक एक जाता तुजे कश्ट दूख आनी वळवळे आमचे थंय भोगता आनी तुज्या कश्टान तुजे संगी एक जावं आमी आशेता तुजे संगी मागण्यान एक जावन तुका सांगात दिवं तुजे शीस चलवल्ले वेळार तांचे लागीं वचून जागृत रावा आनी ताळण्यान पडनसे मागणी करा म्हणालो येवंकासी घडी ती कितली मारेकार म्हूण कळी नासतना तुजे शीस तुजे संगी जागरण करूंक चलवले तवळ आपणा लागशिल्ल्या शिसांनी सांडले म्हणलें दूख तोडूंक जायनासतना एक घंटो भर मुझे सांगता रावून मागणी करूंक तुमच्यान साथ जालें नांगी म्हूण
तूं रडलोय, सुरसुरलोय, ह्या दरवी कश्ट जगदन आनी मरणा वेळार एका मनशाक मागण्याचो सांगात कितलो गरजेचो म्हणून तुवें शिकयलें. गेत्सेमनी मळ्यांत तुजेर येवंक आसचे कश्ट नियाळून रक्ताचो गाम गामयलाय. आमच्या मोगाळा सडवंदरा, आमच्या पातका लागून तुवें सोंसले कश्ट आमी नियाळटा. आमच्या खातीर कश्टून तुजे जिवाचें बलिदान भेटयल्ल्या पासत तुजो उपकार बावडटा. आमचे पातक आजून तुका कश्टिता, कुर्सार खिळयता म्हूण आमी जाणाव जाल्यारय परत आनी परत पातक करून तुका दुखयल्ल्या पासून तुजें बोगसणें मागता. जिणेन मागणें निर्लक्ष्य केल्ल्या वेळार, पातकांचे गुलाम जाल्ल्या वेळार सुमी आमकां बोगोस. पातकां विरोध झुजूंक मागणेच बळवून आतर म्हणलें समजून आमी मागण्याची मनीस जावंक आमकां तुजो आदार दया कर. तुजे सांगता मुकलो वेळ जागरण करूंक, मागण्यान करसूंक, सांगता रावूंक आमचे तुजी दया दाखय. आमच्या खातीर कुर्साच्या कश्टा मरणाक गेत्सेमनी मळान तयार जावच्या चिजू. तुज्या पवित्र कश्टांनी मरणान आमचे अपराधी बुक्सी, आमची पातकां पुसून काड. जिणेच्या कश्टा वेळा गेत्सेमनी मळान बापा संगी एक जावच्या आमी आतां आराधन करया आनी कव्या गीत आराधना तंदेये. ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ.
इसुवे आराधने आत्माने त्रिका देवाने आराधने तंदे आराधने इसुवे आराधने आत्माने त्रिका देवाने. दयकन गोस्वामी दोन मिनिटां मौनपणी आमी कस्या गेसमनी मळ्यांत रक्त सुगाम घेवन च्या शिजोक सांगत दिवन ताजे संगी मागण्यांत एक सव्या अग्रा वगलाप दिव्या तुमची जाप जावन आसा अर्गां तुका वंदन तुका म्हणया अर्गां तुका वंदन तुका देवाच्या पुता सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका गेसमनी मळ्यान मागणे करच्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका रक्त सुगाम अरोंच्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका तुझे संगी जागरण करूंक उलो दिल्ल्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका ताळणे सांबाळून जावच्या मागणे करूंक सांगल्या शिजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या सडवंदरा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका देवाच्या सेवका सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका बसयल्ल्या सडवंदरा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या सुमयांनी धनी जाल्ल्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका दैवीक वैस सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका बऱ्या गवळ्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका सुदेण दताराच्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या आत्म्याच्या धन्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका सर्गा सौंदर्याच्या राया सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका अल्फा आणि ओमेगा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका दयाळ आणि कणवेळ्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका जिवितच्या उंड्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या खऱ्या इष्टा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका बक्षण्याच्या सागोरा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका वाट सत आणि चिवी जाऊनच्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका संसाराच्या उजवाडा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका सर्गीच्या उंड्या सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या बरोशा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका आमचो तारोका सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका आमच्या जीवितपणा सुमया शिजू अर्गां तुका वंदन तुका या बोपवीत सांजेच्या वेळी सुमया संगी आम्ही आसां सुमया आमकां बोक्सी आमची जाप जावन आसा सांगाता म्हणया सुमया आमकां बोक्सी सोम्या आमकां बक्षी मागण्याक वेळ दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी सकाळ संजेर मागणी करून फाटीं सरल्याक सोम्या आमकां बक्षी देवाचें उतर वाचून नियाळनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी देवाच्या उतरां प्रकारची येनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी पावती तयार नासतना येवकरेस सेविल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी कुटुंबा सांगता मागण्या अजा जायनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी सलवणी मेळटना तुजेर विश्वास सांडिल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी गौरवान आनी अंकारांची येल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी राग दुस्मान कांय अगेन दवरल्याक सोम्या आमकां बक्षी मसोर पावल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी आलसायची वीत इबाडल्याक सोम्या आमकां बक्षी चिंतनेन उलोवण्यान करनेन व्यभिचाराचो गुलाम चल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी पसदेपण केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी बोंब्यापुची बली चल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी मांट मंत्रां पळोवन ताच्या पटल्यान गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी दुस्मान कांयची येल्ल्याक सोम्या आमकां
बक्षी जगणे गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी स्वार्थांची येल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी पंगड रचून शांती समाधान नाश केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी बोकेल्ल्या संगी काण वांटून तेंक्यानातल्याक सोम्या आमकां बक्षी तानेल्ल्या पियोंक दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी विणग्या नेसूंक दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी निरस्ततांक आस्त्रो दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी एकामेकाच्या अपमान बक्षिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी जिव्यांनी मेल्ल्या बसोत मागानातल्याक सोम्या आमकां बक्षी बक्षूंक इन्कार केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी एरांक मान गौरव दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी देवाचो मोग करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी एरांचो मोग करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी देवाचेर पातेनी दवरनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी देवाची स्तुती करूंक आळसाय गेल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी वडिलांक मान दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी वडिलांक मान गौरव दिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी पेल्या विशीं बरें उलयनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी पेल्यांच्या कश्ट आनी गरजांक स्पंदन करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुवें थेलेल्या मणियेरा अपमान केल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी पवित्र सभेचें रक्षण करिनातल्याक सोम्या आमकां बक्षी देवाचें उतर आमी वाचया. गेसेमनी मळ्यांत जेजू मागणे करता. उपरांत जेजू आपल्या शिश्यां सांगता. गेसेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय ताका तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय वचून मागणे करता. आनी पेद्रुगांनी जेबेदेवाच्या दोगां पुतांक सांगता घेवन तो मागणे मुखार गेलो. दुखेस्तांनी कंतिस्तो जालो आनी ताका सांगूंक लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरचशें म्हाका भोगता. तुमी हांगासर रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीर सरपडलो आनी मागणी करी लागलो. म्हज्या बापा, सात जाल्यार म्हजी वयली कश्ट पयस सरून दित, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगा तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसांजशी आयलो आनी दोन आसलें तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटो भर म्हजे सांगता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळण्याक सांपणशें मागणी करा. ओत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. परत दुसरे बोटी तो फाटीं गेलो आनी मागणी करी लागलो. म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें भक्षा करीत ते निवारूंक साधना जाल्यार तुजी कुशी जावं. आनी परत्या तो फाटीं गेलो तेन्ना शीस न्हिदून आसले. ताका दिसले ते तितले न्हिदेन पिकल्ले, पूण तांकां तशें सोडून तो परच्यान गेलो. आनी तिसरे दिसा त्याच उतरांनी मागणी करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीक न्हिदून विशेव घेतात पळया, वेळ लागीं पावलो आतां. मनशा पदाक जेजूच्या खोट्या मनशाच्या हातान दिताले. उठया, ह्या आमी म्हाका गतान पराधीन करतलो आयला. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. संकश्ट, कश्ट जिवितांत परिवर्तन करता. कश्ट आमचें गमन बदलिता. कितें करून आसांव, खंयसर वेतांव तें सांगता आनी खंयसर वचूंक जाय तें आमकां कळयता. जेजून ताजेर येवंक आसचे कश्ट पुढे करच्या पयलें गेसेमनी मळ्यान ते भोगले. ताका तो रगत गमिलो. जर कश्ट नियळतना जेजू रगत गमिलो तर कसले मारिकार कश्ट जायचय. आनी ते पुढे करतना ताणें भोगली दूख आनी आटाविटे कोणा मनशान ते वर्णूंक जायत. जेजूच्या अंतराच्या घडये गेसेमनी मळ्यान ताजी आमी भेट करया. ताजे संगी ओलिव्हीर कांबळान बसच्या ताका एकसरपण
ताजे शिस ताका समजूंक सगनातले ती दूख आपण विसरल्या एकल्यान आपणा विकृत केल्ली व्हड दूख सर्वांनी आपणाक सांडिल्लो वचन आनी मुखार आपणा राखोन आसा तो जडायेचो कुरिस्त आनी शिक्षा आनी वळवळेचें मरण नियाळ्या गेसमनी मळान जेजूचें रुपणे दोळ्या मुखार हाडया जेजू असीन जाल्ली रीत ताच्या दोळ्यांनी वळची दुखां देवचे रक्त थांबे आनी ताणें करचें मागणें जेजू संगी आमच्या कश्टाचे घडीत उडास करया मारेकार पिडेची खबर अचानक अवघड मग अचानक विकृत केल्ली घडी वय कश्ट आमच्या मुखार कुर्साक उबो करता आनी आमकां गेसमनी मळाक व्हरता ह्या भोवपुवी संजेच्या वेळी जेजू संगी आमी गेसमनी मळाक या जेजू मागता बापा सात तरी काल्स मुजे तां पयस कर आमच्या इच्छिनियंत काल्स मेळटना आमकांच देवाक समर्पण ती पिवंक बापा लागीं चड आनी चड मागोवंक जाय म्हणलेली साव आयच्या दिसा जेजू आमकां शिकयता आमच्या खातीर सर तरांची पिडा अपमान दूख भोगूंक कश्टिल्ल्या भावा भयणी जेजूक आमी समर्पया आनी गावया गीत स्वादीक सक्रामेंता
आमच्या पातकां खातीर गेसमनी मळ्यांत कश्ट वळवळे बघून मागणे करच्या जेजूक आमचो सांगात, आमचो बुजोवन दिवया. आमी ताका समर्पिया. आमची जावप जावन आसा, आमी तुका बुजयता येसुम्या. वड्या तळ्यान आमी म्हणया, आमी तुका बुजयता येसुम्या. आमी तुका बुजयता येसुम्या. आमच्या पातकांच्या वजना लागून आमी तुका बुजयता येसुम्या. असा एक जावन म्हज्या देवा म्हूण रडल्या जेजू, आमी तुका बुजयतल्या येसुम्या. पेद्रुतांव 3 फावटी नेगार चल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. काशा मनशाच्या सांगत नासतना रडच्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. निंदाची आनी अपमानाची उतरां आयकून वळवळच्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. चेरबदेचे मार्कांव कुडीन रगत येवन बुडवल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. कांट्याचो मुकुट घेवन दूख सोसच्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. एरांच्या थिंपेन बुडोवन गेल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. विणगो जावन नालिसाय बगच्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. बरोदी कुरिस घेवन कालवार गुड्यार तरच्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. कुडीन बोळ नासतना कुर्सा पंदा पडच्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. धुळीन आनी गामान बुडोवन विद्रूप जाल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. सोजराचे मार्कांव नित्रण जाल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. हात आनी पाय कुर्सार केळेल दिल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. 3 वराच्या कर्कट्या वता कुर्सार उमकळून वळवळल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. आमच्या खातीर हिंसा भोगल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. आमच्या पातकांतले बाचाव केल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. म्हाका तान लागता म्हूण तानेन वळवळल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. तान्ने वेळार आमोड सिरको चाकल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. रित्या पायांनी कांट्या कुंट्यांनी वाट चल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणल्यार रडल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. दुखी आनी वळवळ्या मदें बापा तांकां बक्षी म्हूण मागल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. आज तुमचो म्हजे संगी वैकुंठान आसतले म्हणल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो अर्पिता म्हूण संपूर्ण बापाक विधेय जाल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. संपतले म्हणून तुजे सडवणाची मिसांव संपयल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. तुज्या भगवंत कुर्साद्वारी आमकां सोडिल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. आमकां सबीत रक्षा तुजी कूड बेसां जावन सोडिल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. बलियन काळीस पापसेल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. 3 नाण्या विक्रीत जाल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. 3 फावटी कुर्सा बंदा पडल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. 3 फावटी नेगार जाल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. 3 किळ्यांचेर कुर्सार उमकळल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. आमच्या खातीर मनीसान ह्या संवसार आयिल्ल्या जेजू, आमी तुका बुजयता येसुम्या. आमी सुम्या थंय आसा. सुमी आमच्या थंय आसा. आतां कित्या मुखांतर आमी सुम्याचो अनुभव आमी करया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಸಂಗತ ಮುನಿಯ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ.
ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು Hallelujah, 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 Hallelujah. ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು ಸಾಲದ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ सुम्या जेजू आमच्या पाता कितले मारेकार म्हण तुझे कस नियळतना आमकां समजलें अजून पाता करतना तुका आनी आमकां मोगाच्याक असलेच्या कश्टांक आमी वळख करता पूण आज आमी मानून घेता सुम्या जेजू आमकां बक्षी पथकां विरोध झुजूंक पाता कांठळोवंक पथकां जावन पयस रावंक आमकां दैवीक सत्यान बर पथका कोणांत आसून जिवीत पिड्डार नासल्ल्यांक वयर काडूंक तुजें प्रेरण आनी धैर्य आमकां दया कर कश्ट संकश्टां कारण जावच्या पथकाक आनी संवसाराक पाडव करच्या राजाच्या आमी सावन भागीदार सावन उर्बेन वावरूंक आमी निश्चय करता आज तुका आमी समर्पिता हे निश्चय चिवून तूं समचें बोलसा हे आमी मागता तुज्या पवित्र कश्टां गाया मरणा वरवीं जिवनपणा आनी पवित्र नांवान हे मागणें करता मौनपणी आतां आमी घरा वचचें मकळ बाबडीनो एक घडी बसा आता निमाणे तुम्ही तकली बघून तुम्ही तुमच्या मुखार आसा म्हणून समजून नमान करचो साध्य जाल्ल्यानी हांगासर येवन एक नमस्कार करून उपरांत भक्तीन तुम्ही घरा वयचें विशवाच्या अल्तारींत सुमी करूं सजार आसा देखून ह्या विशवाच्या अल्तारी लागीं तुमी फुरसती प्रमाणे हांगासर येवचें भक्तीन आराधना वांटिल्ली जाल्ल्या येदोळपुर्यांत वचून आसतना भक्तीन समर्पण करून मागलेल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पठयता बाब दिपाकाक बोवापुरबायान आराधन केल्ल्याक दिनवास पठयता परत तुमकां समेस्तांक देव बरी रात मागता साध्य जाल्ल्यानी हांगासर येवचें तकली बगोवचें उपरांत घरा वयचें नाजाल्यार तें जावनूच तकली बगया आनी तुमी मौनपणी घरा वसा आस्तावन पुरवां पर्यंत तुमी मौन सांबाळचें आस्तावन पुरव्यान तुमी मौन सांबाळचें आनी भक्तीन सुम्याच्या पाशवांत मांडिल्लें जावचें परत तुमकां समेस्तां देव बरें करूं देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता